भिकाऱ्यांक तुम्ही जर पैसे दिता आसात जाल्यार सावधान। भिकाऱ्यांक पैसे दिवपी तुम्ही गुन्यांवकार थारू येता अशें आमी न्हय उच्च न्यायालयान सांगलां। कांय जाण काकुटीन वा भियोन ह्या भिकाऱ्यांक पैसे दिवपाक वतात आनी ह्याच कारणाक लागून राज्यांत भिकाऱ्यांची संख्या वाडपाक लागल्या। ह्या भीक मागपी भिकाऱ्यांच्या वाडट्या समस्येक लागून मोजेस पिंटो हाणें उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्ली आनी ह्या सुनावणे वेळार राज्यांत एकूय गोंयकार भिकारी नाशिल्ल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले। ह्या भिकाऱ्यांच्या टोळीत सगळेच बिगर गोंयकार लोक सांपडटात जे पैसे मागपाक लोकांकडे जबरदस्ती लेगीत करतात। भीक मागप्यांबरोबर भीक दिवपी लेगीत तितलेच जापसालदार आसात। हे नागरिकांक पटोवन दिले जाल्यार ह्या समस्येचेर आळो हाडपाक मजत जातली अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले। ह्या समस्येचेर आळो हाडपा खातीर न्यायालयान सरकाराक 2 आठवड्यांची मुजत दिला। उच्च न्यायालयान ही समस्या गांभीर्यान घेतल्या आनी हाचेर उपाय सोदपा खातीर कांय NGOंची मदत घेवपाचेंय सुचयल्लें आसा। तुम्ही जर काकुटेन वा भंयान भिकाऱ्यांक पैसे दितात जाल्यार तुम्ही बीन ह्या भिकाऱ्यांची संख्या वाडोवपाक मजत करता काय? ह्या गजालीचो आतां तुम्ही विचार करात।